नमस्कार येवकार. गोवा टुनाइट दीप्ती नागवेकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. नव्या जुवारी पुलाची एक लेन हेवी व्हेकलां खातीर उक्ती. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीन केले उक्तावण. गोंयान वेगवेगळ्या नियोजित उदरगत कामांविशीं उलयलो गडकरी. गोंया खातीर 350 इलेक्ट्रीक बसी बस स्टँडाचो सुधार. आधुनीक सवलतीच्या बस पोर्टाचेर उलोवप. माविनान घेतली केंद्रीय मंत्री गडकरीची भेट. प्रस्तावाचेर सविस्तर उलोवप दिल्ली. गोंयाक मोठो धपको. कळसा बंडुरा प्रकल्पाक केंद्राचो कर्नाटकाक बावटो. सुधारीत डीपीआर केंद्रीय जल आयोगान केलो क्लियर. गोंयान सरकाराक सोलूंक सुरू. मुख्यमंत्री म्हणटा केंद्रा कडेन वतले. कळंगूट पुलिसांनी 12 चोरांचे टोळयेक धरली. 30 लाखांचे 41 हाय एंड मोबाईल फोन आणि ड्रग्स जप्त. सनबर्न टार्गेटार म्हूण दुबाव. पुलीस हुसितात पाळामुळा. पहिलेच खेप किर्गिस्तानांतल्यान चार्टर फ्लायट गोंयान लँड. 185 टुरिस्टांक घेवन गोंयान. दाबोळे विमानतळार दबाजान येवकार. आता दर सप्तकांत एक किर्गिज फ्लायट. टॅक्सी ॲपाचो पेडणेच्या टॅक्सीकारांक लाव. पर्यटन मंत्री म्हणटा लोकप्रतिनिधींक समजायलात, तांणी टॅक्सीवाल्यांक समजावचे. मुख्यमंत्री म्हणटा नसते राजकारण नाका. 17 वर्सांचे अल्पवयीन चलयेचेर बलात्काराच्या आरोपान अटक केल्ल्या आरोपीक पणजे सेशन्स कोर्टान जामीन. बरे वायटाची चलयेक पुराय जाणीव. कोर्टाचे जामीन दितना निरीक्षण. उजनाव तिस्कार एक्सिडंट. 4 व्हीलर आणि स्कूटरीच्या एक्सिडंटान स्कूटर चलोवपी मंजुनाथ हेमर क्रिटिकल. जीएमसीन केला शिफ्ट. गोयचो पयलो एम्स गोल्ड मेडलिस्ट MBBS दोतोर ओंकार शाह. ओंकाराचे वैजकी मळावेल्या येसाचे श्रेय आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराक. एकशे 29 पॅरा टिचरांक 4 म्हयने जाले पगार ना. रेग्युलरायझेशन मागता म्हूण शिक्षण संचालक तांकां पिट्टा. मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष ना. नव्या वर्सा पयलीं पगार घालचो मागता गोवा फॉरवर्ड. खबरो विस्तारान. नव्या जुवारी पुलाचे पयल्या फेजींतले काम करून सरकारान एक फाटो हेवी व्हेकलां खातीर उक्तो केलो. उक्तावण सुवाळ्याक केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, मुख्यमंत्री, मंत्री, आमदार हजर. उक्तावणाच्या कार्यावळीक लोकांची पुलार गर्दी. जुवारी पुलाचेर रिव्हॉल्विंग रेस्टॉरंट आणि विविंग गॅलरीचे सपन पुराय करपाक जाय म्हूण गडकरी उलयलो. गोंयची उदरगत प्रदूषण मुक्त आसची. वाहनांचेर भर दिवचो म्हूण गडकरी उलयलो. या ठिकाणी आत्ताच प्रमोद सावंत यांनी सांगितल्याप्रमाणे 2 वेळा टेंडर झालं, पण कोणी आलंच नाही. त्यामुळे निलेशजींनी मी आत्ताच सांगितलं की हे कसं व्हायबल करायचं त्याची मदत मी तुम्हाला करीन. आणि त्यामुळे आता येणाऱ्या काळामध्ये या ठिकाणी हा जो खालचा बेस आहे कॉन्क्रीटचा तो घेत असताना आम्ही रिव्हॉल्विंग टेंडर रेस्टॉरंट आणि व्ह्यूअर गॅलरीचं जे वजन आहे ते गृहीत धरून हे स्ट्रक्चर उभं केलेलं आहे. त्यामुळे त्याला काही खर्च लागणार नाही. पण याला कॅप्सूल लिफ्टनी पाण्यातून वरती जावं लागेल आणि ते जागतिक आकर्षणाचं, पर्यटनाच्या आकर्षणाचं केंद्र बनावं अशी माझी इच्छा होती. आणि त्या वरच्या टॉवरवर गेल्यावर पूर्ण गोवा बघता येईल. आणि त्याचबरोबर बाजूला जी जागा आहे त्या ठिकाणी गोव्याची खाद्य संस्कृती, गोव्याचं फूड, गोव्याचं हँडलूम, हँडीक्राफ्ट्स या सगळ्याचं आणि पार्किंग प्लेस आणि उत्तम प्रकारची व्यवस्था असावी. माननीय मुख्यमंत्र्यांना माझी विनंती आहे की गोवा सुंदर आहे,
पण गोव्याला जलप्रदूषण, वायू प्रदूषण आणि ध्वनी प्रदूषण मुक्त केलं पाहिजे. मी ट्रान्सपोर्ट मंत्री म्हणून मोठ्या प्रमाणावर इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडिझेल, LNG, CNG आणि आता हायड्रोजन हे आणलेलं आहे. माझ्याकडे हायड्रोजनमधली गाडी आहे. फ्लेक्स इंजिनमध्ये 100% इथेनॉलवर चालणारी गाडी आहे. इलेक्ट्रिक बसेस आल्या, इलेक्ट्रिक कार आल्या, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्षा आल्यात. तेव्हा येणाऱ्या काळामध्ये गोव्याचा विकास होत असताना एक गोष्टीची काळजी जरूर घ्या की गोव्यामध्ये एअर पोल्युशन होणार नाही, वॉटर पोल्युशन होणार आणि साऊंड पोल्युशन होणार नाही. गोवा हे प्रदूषणाच्या दृष्टीने देखील असंच सुंदर राहिलं पाहिजे याची काळजी घेण्याची जबाबदारी नक्कीच आमच्या सगळ्यांची आहे आणि त्या दृष्टीने देखील विचार केला पाहिजे. गोंया खातीर 350 इलेक्ट्रीक बसी, गोयच्या बस स्टँडाचो सुधार आणि आधुनिक सवलतीचे बस पोर्ट ह्या 3 प्रस्तावांचेर केंद्रीय हायवे येरादारी मंत्री नितीन गडकरी कडेन उलोवप जाला. सविस्तर उलोवंक गडकरीन दिल्ली आपयला म्हूण येरादारी मंत्री माविन सांगता. नव्या जुवारी पुलाच्या उक्तावणाक आयिल्ले कडेन माविनान गडकरीची भेट घेतली. 2 प्रश्न मांडला जे हांव फॉलोअप करीत आसा. एक आमकां 350 इलेक्ट्रिकल बसीस मागला. तेणें दिल्ली आपयला एज अ फॉलोअप, बट इन प्रिंसिपल तो म्हाजे वजीर ते ऑफिसरां कडेन उलयलो दिल्ली आनी आमकां आश्वासन दिलां. दुसरो इश्यू जो आसा आमचे बस स्टँड जे आसा बस स्पोर्ट्स म्हणून डेव्हलप करपाक, मीन्स लायक अ लॉन्च सारके पॉश बस स्टँड, तेकाय आमकां फूल फंड सेंटरान दिवचे म्हणून हांवें मागला. तेय तो एग्री जाला आनी हे दोनूय विशयाचेर दिल्ली परत आमची मिटींग जातली सगळे ऑफिसरांची बसका घेवन कशें ते बसोवपाक मेळटा ते. पूण इन प्रिंसिपल लास्ट टायम एग्री जाले तशें आज हांवें फॉलोअप केला. तेजे फुडेंय हांव फॉलोअप करतलो. फुडले मिटींग जेन्ना दिल्ली जातले इट वील अटेंड क्लोजर. सो मागीर आनी एक आसलो म्हणल्यार गोंयांत जे ट्राफीक फायन्स घेवन प्रिव्हेंट केल्ले आसा तेजेर डिस्कशन कितें जाल्लें? ना तेजेर कांय ना. तेजेर फायन्साचेर कांय डिस्कस करना. दॅट इज युनिफॉर्म फॉर ऑल ओवर द कंट्री. गोवा स्पेसिफीक तशें कांय सेपरेट ना. म्हादयचेर गोंयाक धपको. कळसा भंडुरा प्रकल्पाक केंद्राचो कर्नाटकाक बावटो. सुधारीत डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट केंद्रीय जल आयोगान क्लियर केला. म्हादयतल्यान 3.9 TMC उदका वांटो उखलूंक कर्नाटक मुक्त. कर्नाटकाच्या WRD मंत्र्यान कर्नाटक विधानसभेन जाहीर केले. विरोधकांनी सरकाराक सोलूंक सुरू केलो. मुख्यमंत्री म्हणटा DPR जालो म्हूण उदक वळोवंक मेळना. तो राना वाठार आमी केंद्रा कडेन वतले. गोंय आणि गोंय सरकार नातला इयर एंड आणि पुलाच्या दबाजाच्या मुडान असतानाच ते वाटेन कर्नाटकान म्हादय व्हेली. गोंयाक मोठो धपको. कळसा बंदरा प्रकल्पाक केंद्राचो बावटो. सुधारीत डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट केंद्रीय जल आयोगान क्लियर केला. अशें केल्ल्यान आतां म्हादय न्हंयच्यान 3.9 TMC उदकाचो वांटो घेवपाक कर्नाटका मुक्त. कर्नाटकाचो WRD मंत्री गोविंद करजोळान कर्नाटक विधानसभेत माहिती दिली. ताणें मुख्यमंत्री बोमाय धरून प्रधानमंत्री मोदी मेरेन सगळ्यांचे उपकार मानले. केंद्रीय मायन्स मंत्री आणि धारवाडचो खासदार प्रल्हाद जोशीन ट्विटरावरवीं कर्नाटका सरकाराक परबी दिली. गोंया मुखार मोठी चॅलेंज. कर्नाटक सरकार म्हादयचेर गोंय सरकारा परस 4 पावलां फुडें आनी आक्रमक. गोंय फुडें कितें करतलें, सरकार कितें पावलां उखलतलो हाचेर सगळ्यांची नजर. विरोधकांनी सोशल मिडियार खदळ सुरू केलो. पयलें ट्वीट विजयाचें. जेन्ना असलो स्पायनलेस मुखेलमंत्री मेळटा जो आपल्या कदेला खातीर आपल्या आवयक विकूंक शकता तेन्ना गोंयान हेंच जातलें. फुडें आसा तें गोंय व्हरून घाटार तो विकतलो आपले कदेल राखपा खातीर. आज हे मुखेलमंत्र्याक एक खंयचे तरी फोडून हाडिल्ल्या आमदाराक मंत्री करपाचें पडलां. तो फोकस आहा. आनी म्हाका दिसता मुखेलमंत्री गोंयकारांक सांगूंक सोदता की म्हादय बरोबर लास्ट सेल्फी तुमी आतां काडात म्हणून. कित्याक हें ताजें नवे वर्साचें गिफ्ट की म्हादय म्हणटा ती कर्नाटकाक ताणें विकली. तो म्हणटालो की आपल्या आवय परस व्हडली म्हणून ही ताणें कर्नाटकाक आपले कदेल राखपा खातीर सरेंडर केली. मुख्यमंत्र्यान ट्वीट केलें. DPR क्लियर जालो म्हूण कर्नाटका उदक व्हरूंक शकना. तो रानवटी जीव संरक्षीत राना वाठार. आमी केंद्रा कडेन म्हादय उदका वेवस्थापन अधिकारिणी नेमपाची मागणी करतात. तशें जाल्यार म्हादयचें उदक कोणूच बेकायदेशीरपणान वळोवंक शकचो ना. हांव परत एकदां सांगता, जरी सुद्दां कळसा बंडुरा जो DPR एप्रुवल दिलो आसत जाल्यारूय बी
त्या प्रोजेक्टाक कितल्योश्योच NOC आनी बाकीच्यो लागतल्यो त्यो अजून घेवपाच्यो आसा. बट हाज्या खातीर म्हणजे अकॉर्डिंग टू द अवॉर्ड ऑथॉरिटी फॉर्म करपाक जाय. केंद्र सरकारा कडेन आमी जाता तितके बेगीन ही ऑथॉरिटी फॉर्म जावपाक जाय. हाज्या खातीर आमचो अठ्ठास आसतलो. आमी ऑथॉरिटी फॉर्म करून घेतले आनी परत एकदां म्हणजे हें उदक जे अवॉर्डान दिलां ताज्या भायर आमी ऑलरेडी अवॉर्ड आमी चॅलेंज केलात, बट तरी सुद्दां अवॉर्डाच्या भायर हें उदक कशाच पद्दतीन डायवर्ट करूंक दिवचें ना. ऑथॉरिटी फॉर्म करून उदकाचेर कंट्रोल दवरप ही आमची प्रायोरिटी आसतली. केंद्रा कडेन हाज्या खातीर कंटिन्युअसली फॉलोअप करून ऑथॉरिटी फॉर्म करून घेवप हाज्या खातीर आमची कंप्लिटली प्रायोरिटी आसा. म्हादईच्या बाबतींत राज्य सरकार खंयच्याच बाबतींत कॉम्प्रोमायज करचें ना आनी ऑथॉरिटी फॉर्म करपा खातीर मागीर मोदीजी आसात, अमित भाई शाह आसात किंवा शेखावत ह्या सगळ्यां कडेन वचून जाता तितके बेगीन ऑथॉरिटी फॉर्म करून म्हणजे ट्रिब्युनलाचो अवॉर्ड आसा तसो फॉलो तरी निदान करप. ज्या निमित्तान तांच्यांनी जें उदक डायवर्ट केलां ताजेरूय कंट्रोल येतलो आनी निश्चित रित्या म्हणजे गोंयचो शेअर जो आसा हो गोंयाक मेळपा खातीर आमी सरकार म्हणून पुराय आनी हांव वैयक्तीक मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत गेली कितलीशींच वर्सां म्हादई हो विशय लागच्यान पळयता. हांव पर्सनल लेवलाचेर फॉलोअप करता. हो विशय आमी खंयसरूच सोडचे ना. गोंय सरकार ह्या विशयाचेर सिरियस आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कळंगूट पुलिसांनी 12 चोरांची टोळी धरली. तांचे कडच्यान कमीत कमी 30 लाखाचे 41 हाय एंड मोबायल फोन जप्त केल्यात. SP नितीन वाल्सन मिडिया कडेन उलयलो. ही टोळी महाराष्ट्रांतल्यान आयिल्ली. सनबर्न टार्गेटार आशिल्लो म्हूण दुबाव. तांचे कडच्यान ड्रग्सूय जप्त केल्यात. गोंयान आनीक खंय चोरयांनी तांचो हात आसा ते उस्तोप चल्ला. आज कलंगूट पुलिस स्टेशन के टीम ने एक इंटरस्टेट गैंग को गिरफ्तार किया है, जिसमें 12 लोगों को पकड़ा है और अरेस्ट किया है. ये लोग बेसिकली महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं. ये सनबर्न फेस्टिवल को और गोवा के टूरिस्ट सीजन को टारगेट करके गोवा में आए थे. इनका प्राइमरी टारगेट was tourists. Their main टारगेट was ब्रांडेड मोबाइल फ़ोन्स. इनसे हमें 41 ब्रांडेड मोबाइल फ़ोन जिसमें मैक्सिमम एप्पल का आईफोन है अभी रिकवर किया है. ये लोग जो इनोवा कार में आए वो भी हमने सीज किया है. वी आर ऑल्सो फाइंडिंग इट आउट वेदर दे आर इन्वॉल्व इन एनी दिस कार्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन एनी क्राइम. 8 ग्राम MDMA भी हमने रिकवर किया है. इट माइट बी क्लोज टू 30 lakhs मोबाइल आईफोन का, एंड यू कैन टेक द मार्केट वैल्यू. सैमसंग का लेटेस्ट फोन्स एंड ऑल वेयर देयर. महाराष्ट्र से कोई उनका रिकॉर्ड मिला है क्या? वी आर एक्चुअली ट्रैकिंग दम. पहिलेच खेप किर्गिस्तानांतल्यान पहिली चार्टर फ्लायट गोंयान लँड. 185 टुरिस्टांक घेवन चार्टर लँड जाली. केपर ट्रॅव्हल्सान हो खासा टूर प्लॅन केला. दाबोळे विमानतळार टुरिस्टांक येवकार दिलो. आतां म्हयनोभर किर्गिस्तानांतल्यान दर 8 दिसांनी एक चार्टर गोंयान येतली. टुरिस्टांक गोंय आवडलें जाल्यार खंय फुडले शेड्यूल मार्च मेरेन वाडटलो. खुशी भोगता की आमी केपर ट्रॅव्हल कंपनीन किर्गिस्तानच्यान आमची पहिली चार्टर हाडिल्ली आसा. ही गोंया फर्स्ट टायम येता आनी हेज्या पयलीं केन्नाच आयिल्ली ना. आनी फूल फ्लायट आयिल्ली आसा विथ एप्रॉक्सिमेटली 185 पॅसेंजर्स. आनी ही आमकां प्रेझेंटली एक म्हयनोभर चलतली इन अ गॅप ऑफ 8 days ईच. पूण समज तांकां गोंय आवडलें जाल्यार दे वील कंटिन्यू एंड मोस्ट प्रोबेबली गो ऑन टील मार्च नंतर एप्रील. आज कितले पॅसेंजर आयले? 8 दिसांनी एकदा. आणि आज कितले पॅसेंजर आयले? आज 185 सुमार आयिल्ले आसा. ओके, दिस इज द फर्स्ट फ्लाइट. आणि फुल कॅपॅसिटी आयिल्ली आसा. दिस इज द फर्स्ट फ्लायट फ्रॉम किर्गिस्तान टू गोवा फॉर द फर्स्ट टायम एज पर चार्टर इज कन्सर्न. आयज केपर ट्रॅव्हलच्या कंपनीन किर्गिस्तानांतल्यान फर्स्ट टायम गोंयान एक चार्टर फ्लायट आयिल्ली आसा. आणि हे पॅसेंजर केन्ना गोंयान येवंक ना हाजे पयलीं. सो एक पयलीं एक नवो स्टेप एक केपर टूर ट्रॅव्हल हांच्यांनी घेतिल्लो आसा. आनी किर्गिस्तानाच्यान जे पॅसेंजर आहा 185 पॅसेंजर आयिल्ले आसा. तेन्ना आमी तांचे मेन मनीस जो आसा अमर धुमटकर तांकां आमी जेन्ना काडलो तांणी सांगलें की आयज तांचे 185 पॅसेंजर हाडल्या. 8 दिसांनी एक फ्लायट येतली ह्या म्हयन्याक. आणि तांकां समज गोंय आवडलें जाल्यार ती अप टू मार्च वचूंक शकता.
दाबोलीच्या प्रेस मिडिया खातीर विश्राम नायक. 17 वर्साचे अल्पवयीन चलयेचेर बलात्काराच्या आरोपान अटक केल्ल्या आरोपीक पणजे सेशन्स कोर्टान जामीन दिला. ते चली 17 वर्सां पिरायेचे. आरोपी बरोबर ताणें शारिरीक संबंध आप खोशयेन दवरला. आपूण कितें करता ताचे बरे वायटाची पुराय जाणीव ताका आसा अशें कोर्टान आरोपीक जामीन दितना म्हणला. IPC आनी पॉक्सो कायद्याची केस आसूनय आरोपीक कोर्टान जामीन दिला. घेवया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. टॅक्सी ॲपाचो पेडणेच्या टॅक्सीवाल्यांक लाव जातलो. लोकप्रतिनिधींक कशें कितें तें सांगलां. तांणी थळाव्यांचे गैरसमज पयस करचे म्हूण पर्यटन मंत्री रोहनाचो उलो. मुख्यमंत्री म्हणटा कांय जाण ॲपाचें राजकारण करतात. असले खपोवन घेवचे ना. पेडणेच्या टॅक्सीवाल्यांक प्राधान्य. मुख्यमंत्री आनी पर्यटन मंत्र्याची पेडणेचे लोकप्रतिनिधी आनी टॅक्सीवाल्यांबरोबर बसका जाली. सुदीप तामणकाराक मिटिंगेत सुवात दिली ना म्हणून कांय टॅक्सीवाल्यांनी मिटिंगेचेर बहिष्कार घालो. ते मिटिंगेन सुदीप तामणकर आसचो काय ना तेवूय क्लियर जालें आनी अशें आमदारान एग्री केलें की सुदीप तामणकर घेवन येवपाक कांय हरकत ना म्हणून. आनी जेन्ना आमी हांगा आयले तेन्ना एक प्रश्न येयलो की बाबा अमकें काडूं नाका तमकें काडूं नाका आनी ताच्या खातीर आमकां मिटींग घेवपाक सरकारा कडल्यान नाकारलें. मिटींग जावंक ना. राजकारण करतले जाल्यार म्हाका दिसता सरकार इज गुड इनफ टू हँडल द पॉलिटिकल सिनेरियो. टॅक्सी भावांक हेल्प करचें पडटलें जाल्यार वी आर वन स्टेप अहेड टू हेल्प देम. पूण हे आज जे एसोसिएशन आयले एसोसिएशन हांगा येवन कोण भायल्यांक घेवन मेळपाक म्हूण सोदताले. मुख्यमंत्र्यान सांगलां आपूण पेडणेच्या लोकांक जाल्यार पेडणेचेच उलोवया भायले नाका म्हणून. जाल्यार त्या अटीन ते थोडे लोक जावन हांगा राजकारण करून गेले. बेनिफीट सांगले तांचे कडेन चर्चा करपाक रेडी आसा म्हूण सांगलें. सगळें सांगलें तांकां. सो ते म्हणटा दाखया तुमी पयलें क्यू सिस्टमाक रेजिस्टर जायात. तुमकां रोखडोच अवेरनेस प्रोग्रामूय दवरता म्हूण सांगलां. आतां कोणाकूच कांयच करपाचें ना आनी ते 2 जाणां कोण येतात दिशाभूल करतात परत पणजे वतात परत पेडणे येतात कोणाक आनी तांकां समज दिशाभूल जावपाची आसा मोपा जातलोच. आनी समज पेडणेचे लोक जाले ना जाल्यार फुडलें कितें 2 तारखेक डिसिजन जातलें. सो 2 तारखेक रिव्यू परत मागयल्या. पेडणेकार टॅक्सीकारांक हांव अजुनूय रिक्वेस्ट करता की गोवा ॲपाचेर तेंच्यांनी जाता तितके बेगीन रजिस्टर करचें. 5 तारखेच्यान आपलो बिझनेस सुरू करचो. अननेसेसरी कोणी ऑब्स्ट्रक्शन हाडपाचो प्रयत्न करचो न्हू. आनी जर कोणी करीत तर आमी हे मोठी सहन करून घेवचें ना. तेंचे ज्यो कितें बाकीच्यो कारवाई करपाची ती सगळी कारवाई करची. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी चेतन गवस. उसगांव तिस्कार एक्सिडंट चालूच. आज 4 व्हिलर आनी स्कूटरीचो एक्सिडंट जालो. स्कूटर चलोवपी मंजुनाथ हेमर क्रिटिकल. तो मूळ कर्नाटकाचो. ताका GMCन शिफ्ट केला. एक्सिडंट कसो जालो कोण जबाबदार ताची चवकशी चालू आसा. फाटल्या 6-7 म्हयन्यांत हो 6वो एक्सिडंट. थळावे सांगता ते प्रमाण वाठारांत पेट्रोल पंप सुरू जायत सावन त्या स्टॉपार एक्सिडंट जायत आसा. सकाळीं 4 व्हिलर आनी स्कूटरीचो एक्सिडंट जालो. स्कूटर रायडर मंजुनाथ हेमर क्रिटिकल. तर आयज हांगासर सकाळीं 8 मेजर एक्सिडंट जाला 2 व्हिलर आनी 4 व्हिलराची. 2 व्हिलर सामकी फूल काबार जाल्या. तो जो ड्रायव्हर आसा तो रायडर तेजी काय कळोंक ना पूण तेजे पांय फ्रॅक्चर जाला. तकलेक मार जातला आनी तेजें जें हेल्मेट घातलें तें फूल डॅमेज जाला. जवळ जवळ ताका एक्सिडंट स्पॉटा वयल्यान जवळ 20 मिटर ताका बॉडीक व्हेला. आनी मोस्टली एक्सिडंट हांगासर जाता हो आयचो हो 6वो एक्सिडंट आनी मोस्टली जे एक्सिडंट हांगासर पेट्रोल पंप जाल्या उपरांत हो 6वो एक्सिडंट जाला. हांगासर पेट्रोल पंप जाल्या कारणान हांगासर ट्रान्सपोर्ट पार्किंग रोडारूच जाता. त्याच बरोबर तेजे जे बॅरिकेड आसा ते ड्रम लायल्ले आसा ते भितर रोडाक तेंकोन लायल्ले आसा. तेंचे जे जेन्ना रोड जेन्ना गाडी जेन्ना भायर सरता तेन्ना फूल जी खडी जी आसा पळय ती फूल रोडार येयल्ली आसा. ते 2 व्हिलरी जावं हांगासर तेजे ते न्हिदोन पडटा. तेन्ना जे बी हांगा गव्हर्मेंट आसा तेंच्यांनी हांगासर दखल घेवची आनी कितें कार खंय वयताली. कार ही एबीएक्स कार बेळगांवच्यान पणजे रूट सायड वयताली आनी मोटरसायकल फोंडेच्यान तिस्कार रूटाक वयतालो. 4 म्हयने जाले 129 पॅरा टिचरांक पगार पडूना. 10-15 वर्सां कॉन्ट्रॅक्टार काम केल्ल्यो थोड्यो टिचरी रेग्युलरायज करच्यो म्हूण कोर्टान गेल्या.
ताका लागून शिक्षण संचालक तांचेर राग काडटा म्हूण गोवा फॉरवर्डाचो आरोप. मुख्यमंत्र्यांचे खंय लक्ष ना. 31 डिसेंबरा आदी पगार घालचो म्हूण गोवा फॉरवर्ड मागता. ऑगस्ट म्हयन्याच्यान आज मेरेन म्हणजे ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर अप्रॉक्सिमेटली 4 ते 5 महिन्याची सॅलरी पॅरा टिचर्सांक मेळूना. सरकारा मुखार आमी एक प्रश्न दवरूंक सोदतात. तुम्ही इव्हेंटांनी इतको भरमसाट पैसो मोडटात. ह्या पॅरा टिचरांचो पगार कितलो जाता? ह्या पगार जाता अप्रॉक्सिमेटली 129 पॅरा टिचर्स. तांकां पगार आहा 39,000 रुपीज. सो हे जर कॅल्क्युलेट करीत जाल्यार 50,31,000 रुपया जाता. ह्या सरकारा कडेन भुरग्यांक खातीर टिचरांक सॅलरी दिवपाक, भुरग्यांच्या शिक्षणा खातीर टिचरांक खातीर तांकां दिवपाक म्हयन्याक 50 लाख रुपया ना. हांवें आतां आयकूंक आयलां म्हाका, जेन्ना आमी खबर काडटाले की काही पॅरा टिचर्स खंय हायकोर्टान गेल्यात रेग्युलरायज करचे म्हणून हो डायरेक्टर रिवेंज घेता खंय. पॅरा टिचरांक न्याय दिवचो. तांचे जे पगार आसा 129 टिचरांचे विच कम्स टू अप्रॉक्सिमेटली 50 lakhs 31,000 तांकां ताबडतोब न्यू इयरा पयलीं दिवचे. गोयचो पयलो एम्स गोल्ड मेडलिस्ट दोतोर ओमकार किशोर शाक पिडियाट्रिक्स, गायनेकॉलॉजी आनी कम्युनिटी मेडिसिनान मोठे येस. ताका दुसरो रँकूय मेळ्ळा. ऑल इंडिया पावण्यार 28वो रँक जोडून एम्सान MBBSाक वचपी तो पयलो गोयचो विद्यार्थी. ओमकार येसाचेर प्रुडंटा कडेन उलयलो. येसाचे क्रेडीट तो आदलो मुख्यमंत्री पर्रीकाराक दिता. In the final professional examination which was conducted in December, I secured the overall second rank and topped and got gold medals in the subjects of pediatrics, obstetrics and gynecology and community medicine. I remember just after the announcement of my results of being selected in AIIMS, our former Chief Minister Manohar Bhai Parrikar sir had called me to wish me, despite his ill health at the time. He had already been diagnosed with his terminal illness. Despite that, he called me and he gave me one piece of advice, which was 2 words. He said, "Boroshik." So, and that is what I've always kept true to my heart. And first year of my college also coincided with his treatment at AIIMS. So I used to often interact with him and tell him how good I was doing. Feel like I dedicate this to sir. I hope I made him proud. कोविडाचे 2 वर्सां उपरांत गोंयांत ट्युरिस्टांच्यो परत झुंडी. एक तर नातलां आनी नवें वर्स, तातूंत इडियम आनी जुवारी पुलाचे उक्तावणाचे दबाजे. बीच बेल्ट, हायवे धरून मुखेल शारांनी वता थंय ट्रॅफिक जॅम. राजधानी खणून घाल्या. जो तो म्हणटा सरकाराचो ट्रॅफिक मॅनेजमेंट फेल. नातलांक भोंवंक मेळना. दक्षिण गोंयचो DYSP म्हणटा ट्रॅफिक अंडर कंट्रोल. लोकांचो प्रॉब्लेम जाला. लोकांक भोंवंक मेळना. आतां क्रिसमस चालू आहा, क्रिसमसाचे फेस्टिवल चालू आहा आनी गोंयकारांक आमच्या भोंवंक मेळना. वतात थंय ट्राफीक जॅम जाता. आमच्या शिवोलेन इगर्जे कडेन वयतले जाल्यार 2 वरां 3 वरां लागता. हांगासून इगर्जे वयतले ती मिसाक बाबडी कशी वयतली, कशे लोक भोंवतले गोंयकार आमचे. आतां पळया, आतां एक गोंयची गाडी चलता रस्त्यार जाल्यार 10 गाडयो भायले चलता. कर्नाटका, महाराष्ट्रा, तामिळनाडू, TS कितें म्हणटा ती आनी दिल्लीचे, गुजरात सगळे गाडये गोंयांत चलता. गोंयांत आमचे कितें आहा, कसो कशी कितें आहा, रोड कशे आहा, रोड कशे आनी कितें गाडये इतले गाडये हे भायले गाडये तुमी एंटर करून घेतात तुमी गोंयांत. हे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक कळना, टुरिझम मिनिस्टराक कळना. बेश्टे आमचे टॅक्सीकारांचे फाटसून धांवतात. हे लोकांक प्रॉब्लेम आतां लोकांचे प्रॉब्लेम सॉल्व करा. आतां फाटल्या दिसांनी तुमी आतां पयर कितें सांगलें तुमी सेल्फी घेवन CMान सांगलें. सेल्फी घेवपाक लोकांचे हाल जाले थंय. रोड ब्लॉक जालो. So with regards to this, the inflow of tourists that started pre-Christmas, so we have taken this entire week into our consideration to ensure extra safety. So regular patrolling along the beach is maintained.
So we did foot patrolling. I was also there, and then regularly Kolva police station staff is there. We have supplemented the existing staff from getting additional staff from IRBN. So we have different and also this PCR, pink force. Everybody is taking rounds. Senior officers are doing round. Beat officers are active. So I think we are taking necessary steps to be on the top of it that no violation gets noticed. गोंयभर नातलांचो मूड वता वता थंय येशूच्या जल्माचे तरेतरेचे देखावे दिसतात. दरेकल्याचे कल्पने प्रमाण वेगवेगळ्यो कलाकृती, तरेतरेच्यो लायटी, सजावटींची क्रिसमस क्रीब. हे बुलेटिन सोंपतना नातलांचे व्हिडिओन पळोवया सांताक्रूज काबेसाचे क्रिसमस क्रीब. Azul Cabeza fans, what we are known by. This is the 4th year basically we are doing this decoration for this ward, Cabeza ward. And this Cabeza ward decoration is basically done by the people only. They are sponsoring us, and the well-wishers who are there are from our own ward. And we would basically like to thank Mariana Araujo, Marat, a former Sarpanch. He is basically the main person who is basically helping us in finance, from collecting from here and there, whatever it is from our ward. And we don't take any finance from outside our ward. And this is the 4th year we are doing, and this is the first time we have done the crib, which is behind. And really, I thank all these guys who are there with me. I would like to thank my carpenter, Mr. Karthik Maharana. He is the one who done all the cuttings. And I like to thank Gaurish Chari, my designer, who has basically helped me in all this pasting and the designing of the thing. And this, basically, we are always here with me. One of these brothers is missing, Milton Arauj. They are the main pillars basically who help me in decorating the road. So basically, this is the year what we really feel that we have fulfilled our wish, which we wanted to do it for nearly 3 years. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देचे सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.